सल्यामी घरा देवाच्या मेळ्यामी बांधांती गोटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटोव्या बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ताची सुचे मरण समारंभ थाव ताचे पूर्ण जीवन पण परगटाव ताच्या येण्याक आमी हत्रेकताव मिस्तेर मोगा सोवणी याळताव सल्यामी घरा देवाच्या मेळ्यामी बांधांत एकवटाच्या संगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटोव्या बली देवाक मोगाच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पूर्व अभिप्राय एका मनशा विशान, एका वस्तू विशान, या तशेंच एका गांवा विशान, या एका जाती विशान आमकां सदांच दुबावान जियेसें करता आनी आमकांच तांचे थंय त्या वस्तू थंय एक बरो संबंद रसूंक, ह्या मनशां थंय गांवा थंय बरो संबंद जोडूंक फाटी व्हरता. पूण सत आनी सताची सोदन आमकां सदांच बऱ्याक पायता आनी दुबावातान सुटका दिता. तर आयच्या दिसा आमी मागया, आज बागेवन बार्तोलोमेव धर्मदूत हाचें फेस्त आमी आचरण करता. तो आपल्या दुबावातान सुटोवन जेजू थंय आयलो आनी ताका सत कळटस ताका सुटका मेळ्ळी आनी ह्या सुटका वरवीं तो संपूर्ण देवा थंय एक जालो म्हणयेत. त्या देखून आमी आज मागया सदांच दुबावा वेळार सताचें सोदन करूंक या सोदूंक आनी त्या वाटेन चलोवंक आमकां कृपा मेळो आनी आमी सता वरवीं आमकां देव सुटका दिवं म्हूण मागया. साबारपटी आमी आमच्याच अभिप्रायान घेतिल्ल्या निर्धारा वरवीं आमच्या कुटुंबांत फूट पडल्या. आमी देवातान पयस गेल्या, एकामेकांतान पयस गेल्या. त्या देखून आमच्या पातकांची दूख धरया आनी ह्या मिसाचें बलिदान फोव ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आतां आयतीं करया. सांगाता मागया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सुमिया काकूट
महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पुरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वे धाडते बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता भाग्यवंत बार्तोलोमेवन वडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आणि सगळ्या काळजान तसो पाटलाव केलो ताचे विनवण्यान आनी माजातीन तुझे पवित्र सभेचे देखी ओन क्रिस्ती जिनये वरवीं सगळे अक्रिस्तांव लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. देवदूता मदल्या एकल्यान मुझे सरशी येवन म्हळे ये आनी हांव तुका शेळयांची पतीन जावची होकार दाखयता. आनी आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक उंच दोंगराचे तळवेर व्हेलो आनी थंय हांव पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा तावन ते देंवून येतले. देवाच्या वैभवान ते सगळेंच परजळटले. ताचो परजळ एक भोव मोळादीक मनका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शहराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवोटे आसले आनी एक दारवोट्या सरशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवोट्याचेर कंतयलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दारवोटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शहराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदलेलो. तांचे वयर शेळयांच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाल्ली. देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. तुझी बघ सर्वेस पोरा तुझी राजवटकीची महिमा वाकंतेले. तुझी बघ सर्वेस पुरा तुझी राजवटकीची महिमा वाकंतेले. सर्वेस पोरा तुम्ही रचलाय
तुझी भक्त तुका दिन वाजतेले, तुझी राजवडकेची महिमा वाकंतेले, तुझो प्रताप वर्णितेले, तुझी भोग सर्वेस पुरा, तुझे राजवडकेची महिमा वाकंतेले. अशी सौ मनशाक तुझी महत् कार्या आणि तुझी राजवडकेची प्रतिष्ठित महिमा कळीत जातेली. तुझी राज सदा बाळतात असले, तुझी राजवडकी संततेच्या संततेक उरतात असली. तुझी भोग सर्वेस पुरा, तुझे राजवडकेची महिमा वाकंतेले. सर्वेस पोराच्यो वाटो सगल्यो नीतिवोन, सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा कुलो मारतल्या सोमेस्तांक, वै खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा. तुझी भोग सर्वेस पुरा, तुझे राजवडकेची महिमा वाकंतेले. तुझी भोग सर्वेस पुरा, तुझे राजवडकेची महिमा वाकंतेले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. मेस्त्री देवाचो पूत तूं, इस्रायेलाचो राय तूं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो ओल्ड पिलिपाक नातानायल मेळ्ळो आनी पिलिपान ताका म्हळें, मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेताचो जेजू तो जुजेचो पूत. नातालायान जाप दिली, नाजरेताचो? थंय तावन कितें बरें येत? पिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणासरशी येतल्या नातानालायाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कपाट ना. नातानाल्यान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पिलिपान तुका आपोवचे आदी अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातालायान ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत.
जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणलो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडले देंवल्ले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर है. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणेंगी म्हाका म्हज्या भावा विशयान सांगलें म्हणून हांवें म्हजोच निर्धार घेतलो. म्हजीच अभिप्राय हांवें घट्ट करून घेतली मोतीन आनी त्या भावातावन दुभावानच पळोवंक सुरू केलें. म्हज्या बायल्या विशयान कोणेंगी सांगलें, बायले थंय संबंद जोडूंक बारीक कश्ट जालो. ताचे सांगाता दुभावानच जियेचें पडलें. एका जाती विशयान माध्यमांनी अपप्रचार केलो. त्या जातीच्यांक पळयतना म्हाका कितेंगी खावचें न्ही. आनी एका मनशा विशयान कितेंगी सांगलें तो तेणें पाशार जातना पळोवन रावचें कितें करता हो म्हणून. म्हळ्यार भितरच बे आनी दुबाव. त्या देखून प्रिजुडिसस म्हणटात इंग्लिशान. प्रिजुडिसस लीड्स मी इन टू डाऊट अँड डिस्ट्रॉयज माय फेथ. पूर्व अभिप्राय म्हाका दुबावाक व्हरता आनी दुबाव म्हजो भावार्थ नाश करता. ह्या कारणा पासून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमकां नातानायल एक बरो आदर्श म्हणयेत. कित्याक तो आपल्या दुबावांच रावोंक ना. बागार पिलिपान ताका सांगतना तो उठलो, सत समजून घेवया म्हणून तो पिलिपा सांगाता चल्लो. आमी जिवितांत करचे पूर्व निर्धार आमकां सारकी समजोवणी दिनात. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी सोदूंक जाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, सोदा तुमकां मेळटलें. केदाळा आमी सोदूंक प्रयत्न करता. सत बरेंपण आमकां मेळटा. आमी संवसारार पळयल्यार हर एक मनीस बरें सोदता. कसलें बरें सोदता? आज म्हाका 10,000 सांबाळ आसा, फाल्यां म्हाका आनिल्लो चड जाय म्हूण बरें काम सोदता. हांगासर मेळना देखून परगांव वचून विजा घेवन थंयसर बरें काम सोदूंक आनी बरें काम करूंक प्रयत्न करता. पूण आत्मीक रितीन आपणाच्याच जिवितांत आपलो दुबाव हुमटून काडूंक आमी सोदूंक जाय. आनी आमी केदाळा देवाच्या राज्या विशयांत सोदूंक प्रयत्न करता. ते दाळा आमकां मेळटा. आनी त्या देखून नातानायल थंयसर एक खरो इस्रायलकार म्हूण जेजू उद्गारता. एक खरो इस्रायलकार म्हळ्यार कितें? थंयसर नातानायल आपल्या जिवितांत प्रवाद्यांनी शिकयल्लें शिकोवन आनी तशेंच मोइजेचें नियमशास्त्र बऱ्या रितीन पाळण संपूर्ण तरान इस्रायल असो सोडवणदार येतलो म्हणल्या बरवशान जियेतलो. आपणाचें जिवीत नितीच्या वाटेन चलोवन, सताच्या वाटेन चलोवन, नैतीकपणाच्या वाटेन चलोवन संपूर्ण तरान देवान दिल्ल्या बसवणांचेर तो बरवसलो. आनी अशें त्या देखून ताका बायबल कळीत आसलो. त्या देखून तो विचारता, नाजरेता हांव कितें बरें येत? आपलो दुबाव कित्याक नाजरेता विशयांत थंयसर कितेंच बरें येवचें ना म्हणून थंयसर बरयल्लें आसा बायबलान. आनी त्या देखून त्या उतराचेर तो बरवसून रावलो. पूण फिलिपान ताका सांगतना पळया, सत पळया, कितें पळोवन घेवया म्हणून तो जेजू सरशें आयलो. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, संवसारार थोडे फावटी आमकां साबार आवाज आयकतात
विंगड रितीनी आणि आमी ते आयकून एक निर्धार घेतलो जाल्यार सत समजून आसतना सारकी समजणी नासतना तर आमी दुबावान जसो जियेता आनी आमचो संबंध बिगाडता. ह्या कारणा पासत आज आमकां नातनायलाच्या मुखांतर जेजू सांगता आमी देवाचें उतर नियाळणं पाळणं सर्गीच्या राज्या विशयांत संपूर्ण तरान समजणी जोडी जाय. ना तर कितें जातलें प्रोटेस्टंट येतले विंगडच सांगतले थंयसर कॅथलीक इगर्ज सत ना हांगासर आसा आमी धांवतले. थोड्या दिसांनी प्रोटेस्टंटा मदें दोन विंगड जातले आनी अशें संवसारार तुमकां कळीत आसा खंयसर सत ना थंयसर वांटे 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 जावनूच वेतात. कित्याक सारकी समजणी नातल्या वेळार दुबाव वांटे करता आनी फूट घालता कुटुंबांत तशेंच समाजांत तशेंच इगर्ज मातेन. त्या देखून आमकां आज नातनायला बरें संपूर्ण तरान देवाच्या भाशणांचेर बरवसो दवरून समजून जेजू थंय येवंक आनी जेजू मुखांतर सर्गीच्या राज्याचें सत आनी आमच्या जिविताचें सत दृढ करून घेवंक आमकां आज उलो दिला. तर मोगाच्या भाव भयणो हें कशें करचें आमी सोदीचें तर खंय सोदचें. पयल्यान पयलें हांवें म्हज्याच जिवितांत सोदी जाय. म्हज्या जिवितांत सर्गीच्या राज्याची मौल्यां आसात गी म्हणून सोदी जाय. त्या देखून एका मनशाक एक बरें जिवीत जियोवंक ह्या संवसारांत गरज चार संगती. एक सत म्हज्या जिविताचें सत आनी दुसऱ्यांच्या जिविताचें सत आमकां कळीत जाताना तें स्विकार करचें एक बरें मौन. दुसरें जावन आसा नीत जस्टीस. संवसारांत आमी नितीन जिये जाय. एकामेकाच्या संबंदांत या आपल्याच जिवितांत प्रामाणीकपणान नितीन जियेत आसतना म्हजें अंतस्करण नितळ जाता आनी जेजून जें कितें नातनायलाक म्हळां तें जेजू आमकांय म्हणटा. हो जावन आसा एक खरो क्रिस्तांव म्हजो पाटलावदार. आनी तिसऱ्यान थंयसर नैतीकपण म्हळ्यार उपादेश पाळणं कितें बरें करूंक जाता तें करचें वायट करच्या बदलाक बरें करचें आनी नितीवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करचें. आनी आखरेचें जावन आसा म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें. म्हजें बरेंपण सोदचें आनी म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें. कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार हांव जिखलो दुबावान जियेलो या हेर कितें मेळ्ळें म्हाका सगळें मेळ्ळें पूण म्हजो आत्मो विबाडल्यार कितें फायदो म्हणटा जेजू. त्या देखून म्हज्या आत्म्याचें बरेंपण सोदचें आनी ह्यो चार संगती आमी करता आसतना आपल्या जिवितांत आनी ह्या चार संगती विशयान आमी चड आनी चड समजूंक प्रयत्न करतना म्हज्याच जिविशा विशयान पयलें त्या जाल्यार म्हाका सर्गीचें राज म्हज्या काळजान दिसता. त्या देखून आमकां देवाचें उतर सांगता देवाचें राज थंय हांगा ना तें आमच्याच भितर आसा म्हणून. तें आमच्याच भितर आसा. हांवें तें सोदी जाय कित्याक देव म्हजे थंय वस्ती करता. बावतिस्मा मुखांतर देवाचो आत्मो म्हाका दिला आनी तो आत्मो म्हजे थंय वस्ती करता. देखून त्या आत्म्या मुखांतर देवाक वळखूंक देवाचें योजन देवाची कितें कार्य तें चलता संवसारार म्हजे पासत म्हज्या सोडवणे पासत तें हांवें समजूंक प्रयत्न करतना म्हाका खात्री जाता वय हांवें देवा थंय जिये जाय आनी देवा थंयच रावो जाय आनी तशेंच जालें नातनायलाक. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भयणो देवाचें उतर थंयसर देवाच्यो बसवण्यो आसात. देवान कितें म्हाका बसवण्यो दिल्यात तें थंयसर आसा तें आमी सोदल्यारच कळचें. आनी एक बसवणी अशी आसा मोगाच्या भाव भयणीनो ती म्हाका लागती जाल्ली म्हणत कोण ह्या संवसारार आपल्या आवय बापायक भाव भयणीक जागे सगळें सोडता आनी म्हजो फाटलाव करता ताका 100 वांट्यांनी मेळ्ळा म्हणून. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो आज म्हाका तेग भाव आसात तेगा भयणी आसात पूण आत्मीक तरान स्पिरिच्युअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कितलें त्या देखून हांव हर एका मिसाळ म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो
पण आमी आत्मीक तरान आमी भाऊ भयणी म्हणून स्विकार केल्यार मात्र म्हाका 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी मेळ्ळा. देवाची पयली बसवणी ताणें संपूर्ण केल्या. दुसरी बसवणी मोगाच्या भाव भयणो, ह्या जिविता उपरांत सासणाचें जिवीत वय तें खंडीत मेळटा जर हांव संपूर्ण तरान म्हजें जिवीत देवाच्या उपादेशांचेर स्वताचेर आनी नितीचेर होंदून जियेवन तयाराय करता. आनी कोण तयाराय करता ताका दुसरी बसवणी संपूर्ण जाता. तर आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणो, आमी कितें करी जाय आपल्या जिवितांत सासणीक जिवीत जोडूंक, देवाच्यो बसवण्यो संपूर्ण तरान पाळूंक, तें आमी सोदया, बरें सोदया. आनी अशें सोदता आसतना आमकां मेळटलें, कित्याक जेजून म्हळां सोदा तुमकां मेळटलें. आमेन. Kaniku kiwu nami ayau tuji sungkap Bapa amca resnara Wupun gitu teintiu lalim purata Kurpi tinya datara Gua hundu takasur tuka bititau Jesuce masrăgă sau bodul mun matau E kamunan subdukam ce tuka erpitau Manunggi papa mun puratau Kaniku kiwu nami ayau tuje sungka Bapa amca resnara Bupun gitu teintiu lalim purata Kurpi tinya datara म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. În तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकन नेहमी आणि आमच्या केपूसुच्या देवा मारून घे. सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगळ्या मनशांचे सोडवणे पासत आगानीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकां उंड्या दाका वायनाच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो अर्थ गुंडायेन वळखून आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणी पासत जेजू सांगाता आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक भाग्यवन बार्तलोम्याचे विनवणेन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय, पूण बागेवन धर्म दवरवी निरंतरी तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुकाचे जे सर्वेस्पराचे नावे तुकाचे उंचगी तुकाचे जे. बापा करोसो तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थासो गट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची खाकूर्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगती, भगिवन जुझेम, भगिवन बर्तलोम, भगिवन दंदूत आनी सोर कळ्ळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आतां जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणटाना दिसान दीस जेजूक सोदूंक आमकां कृपा मेळो म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. इतराचो ती पुदुनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तू जी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सुवासो माया मोगोचो गुर्त जावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू आमकां बाचाव करच्याक सोदून आयिल्लो तो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमयाक म्हज्या उतरांचे म्हाका फोना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. पातकावीन सांबा जिने तुझे जातेले तेतना येने मोचे ये सुमिया तू ये काळजा मोच्या तू ये काळीस मोचे मंदिर तुझे निवास करू तू ये.
प्रार्थूया. देवा सर लोकांच्या बापा, सोर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आज्ञाक पाळो दिवन धर्मदूत देशांनी गेले. आमच्या काळाच्या मनशांक तीस बरीक बोर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका दय करून बसा. भोवन निबडीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लिथुर्जी अशी आसा. फाल्यां सोमारा ऑगस्टाच्या 20 आनी 8 तारखेर येवनच्या सोमारा आमी अगोस्तीन हाचें स्मरण आचरण करता. त्या उपरांत मंगळारा दीस सांजुवांव बावतिस्ताची शीस कापणी हाचें स्मरण करता. बुधवारा दीस भारतांत युफ्रेजिया एलियू तिंगळ हिचें स्मरण आमी करता. ही सिरो मलबार पवित्र सभेक सेरवल्ली एक कर्मेलीत माद्र. 2014 ह्या इसवेंत पापा फ्रांसिसान तिका सांतीपणाक उबारलेलो. फाल्यां मारिया बावोर्डी हिचें फेस्त आमी आचरण करता. ही मंगळुराक विशेष लागशिल्ली एक सांतीण. इस्रायलाच्या पवित्र जाग्यान जल्मून कर्मेलीत भितरली माद्र जावन मंगळुरांत कर्मेलीत भितरल्या माद्रींचें एक कोवेंत उबारचे खातीर 1870 इसवेंत ती हेर 5 जाणां सिस्टरां सांगता मंगळुराक पयण धरता. दर्या वाटेर तेगा धर्म भयणी मरतात आनी शाबीतायेन येवन पावल्ल्या सिस्टरां पैकी मारिया बावोर्डी एकली. 2 वर्सां ती हांगासर रावता आनी उपरांत पाटी माई गांवाक वेता. हांगासर 2 वर्सां जिवन आज सांतीपणाचो कुरो जोडिल्ल्या ह्या सांतिणीचें फेस्त कांगनाडींतल्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांत फाल्यां व्हडा गद्दळेन हें फेस्त आचरण करतात. संजेच्या 5:30 वरार फेस्ताचें मीस आसा. तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें आसा. आज हांगासर कोंकणी आमचे मायभाशेक राष्ट्रीय मान्यता मेळिल्लो संभ्रम म्हणजे कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. 8:30 वरार कोंकणी बावटो उबारचें एक मोठें कार्यक्रम आसा. त्या उपरांत आमच्या मालगड्यांचें दायज म्हणजे ती वापरून आसलेल्या वस्तूंचें एक अपुरबायेचें प्रदर्शन बाळूक जेजू हॉलांत सांजेर 7 वरां पर्यंत मांडून दवरलां. तुमकां दिसा मोदें पावट आसतना येवन हें प्रदर्शन पळोवचें. सांगतच कैद्यांच्या सेवेचो ब्रेस्तार प्रिझन मिनिस्ट्री थर्सडे आमी आचरण करता. फाटल्या सुमार 25 वर्सां तावन कैद्यांचे सेवेचे मिसांव लायक तशें धार्मीक आमच्या दियेसीसींत सांगाता मेळोवन करते आसा. मंगळूरचे हे घटक 1999 इसवेंत सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर जल्माक आयलें. त्या दिसा तावन आज म्हणसर आमी कर्मेलीत ताचे आत्मीक निर्देशक जावन आसा. सुमार 30 आनी 2 जण सांदे आसून जैला भितर कैदींक तशेंच जैला भायर तांच्या कुटुंबाच्यांक एक अप्रतीम सेवा दिते आसात. तांची सेवा आमी मानता आनी तांच्या मिसांव पसोत आयच्या सकट मिसां आनी नव्याना वेळार आमी मागता. एक विशेष मीस 10:30 वरांचेर आसा केला. मोंती फेस्त लागीं आयलें आनी हाका तयारी जावन ऑगस्टाच्या 30 तारखेर आमी नवेन सुरवात जावं. त्या 9 दिसांनी कार्मेल मायेच्या ग्रट्टे लागीं सांजेच्या 5:30 वरार तेर्स 5:45 नवेन आनी पुलां अरुमूक आसतलें.
त्या उपरांत हांगासर 6 वरांचें मिसाचें बलिदान. ह्या पोटी फुलां सांगता आमी एक एका दिसा एक काणीक हाडटले हांव. खंयची वस्तू खंयच्या दिसा हाडची म्हणून आमी तुमकां पयलींच सांगतले हांव. आनी उपरांत त्यो 6 वस्तू सांगाता घालून आमी गरजेवंतांगी आश्रमागी वांटतले हांव. नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी सकडांनी साकर हाडची. कॅरिस्मॅटीक रितीर ऑक्टोबराच्या 20 आनी 3 तावन 25 तारीख म्हणसर सोमार मंगळार बुधवार हांगासर आमी मांडून हाडल्या. रजेचे दीस ते ब्रदर प्रकाश डिसोसा बँड्रा आनी याजक ही रेतीर चलोवन व्हरतले. देव बरें करूं. नोवेना खातीर आतां दिबी घाली. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. किडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त म्हूण आवडलो. आता त्याच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या सरगरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू पडप म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. विशेष जावन आमी मागया आज सर कैद्यां पासत आनी तशेंच तांची सेवा दितल्या सर्वां पासत कैद्यांक देव बेगीनच एक बरें मोण दिवन तांच्या जिविताचें परिवर्तन जावं दी. आनी तशेंच तांच्या कुटुंबाक सेवा दितल्यांक तांच्या उदारपणाक जेजू बेसांव घालूं दी म्हूण मागया. तशेंच त्या कुटुंबांक कश्ट येतल्या कुटुंबांक देव बुजोवं दी आनी उदारपणाच्या दाणी मुखांतर तांचें जिवीत बरें जावं दी म्हूण मागया. आज कार्मेलीत माद्रीचो नवीकरणाचो दीस जावन आसा. सर कार्मेलीत माद्री पासत आमी मागया. आमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंत भाव भयणी पासत आमी मागया. आमच्या आवय बापाय पासत आबो व्हडली माय पासत तशेंच पिडेंत आसतले आमच्या भाव भयणी पासत मागया. तांच्या कश्टांनी तांकां देव सांगात दिवं, तांकां बुजवण मेळो, तांचे कश्ट सोसूंक कुरपा मेळो म्हणून मागया. मागया आमी आमच्या भुरग्यां पासत तांणी बरें शिकप शिकोवन जाणवाय जडूंक देव बिरांदेन वाडोवंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो म्हणून मागया. दुबावा वरवीं हेरांच्या पूर्व अभिप्राया वरवीं कश्टोवच्या लोकां पासत आमी मागया. आनी आज कोंकणी मान्यता दिवस आमी संभ्रमतना कोंकणी उलोवच्या क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव सर भाव भयणी पासत आमी मागया. आमकां आमच्या मालगाडीने दिल्ली ही संस्कृती सांबाळणं ती रुतां करूंक वाडोवंक आमकां कुरपा मेळो आनी ताच्या विशयान चड समजणी जोडून आमची कोंकणी बरी करूंक आमकां कुरपा मेळो म्हूण मागया. आनी आमची वैयक्तीक तेसावां मागणी जेजू बाळका मुखार आतां दवरया. सांगाता मागया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखललो आसता. तुज्या हातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावणी कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगूस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचे जेजो.
आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मध्ये जियेलो आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वर्ग सता सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वर्ग सता सदा सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुळतीची तिश्ट घाल म्हण तुझे मुखार सरपडून मागता. तुझे इतले बिरमोदीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचार सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक आतां आमी अर्घां दिवया. आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक आमच्या भाशेक मान मेळ्ळा त्या पासत आमी अर्घां दिवया. आनी जेजू मुखांतर आमकां सोडवण लाभल्या. एवकारिस्ता मुखांतर आमकां ताच्या कुडी रक्तान ताणें पोसलां ताका दिन वाचुया. आनी हेर गरजो आमकां ताणें दिल्यात. वैयक्तीक तरान जे आमी मागल्लें मेळ्ळां त्या सर उपकारा पासत देवाक अर्घां दिवया. सांगाता मागया. ए भो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमी अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावणाचे आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची महिमा तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारू दे. सर्व इस्रायलाच्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे जंगलांतली दैवीक मदत करूं दी. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद आपलो मान बघायात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जी येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन. नमन चिसू बाळका सुर्गीच्या तारुका भोगली कायतां वायच्या दिसा. मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मनशा बाळसांव तूं सोलमोन आयलो. पातकां उपरांतली आमकां वयर काडली. ल्हान भिकायेंची येलोय दुब्या ते उतार जालोय. सैताचो मुकूट सोडलो. नामांची सुपारका सुर्गीच्या तारुका उगली कायतां वायच्या दिसा. मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मोगाळ पुत्रा सुवे अवघार बरी आशिर्वाद आमकां
तुझे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्मरणांतले पापाचे त्याचे आणि पयस